वयता मागीर वचपाक कितें चालू आहा मरे. तुका कितें दिसलें सोडलें काय म्हणून ना, ना, ओगी मागीर म्हणटा. आणि मेन म्हणजे कितें स्पीकर सर हे जे आमी म्हणटा आतां विजय फकाणां सुचता आतां रात जाली म्हाका दिसता मेन म्हणजे कितें एक दीस 16 वर्सां काम करून एक दीस फ्यूज ऑफ जालें म्हणून काय व्हडलें ना तें हांवें वयर बी सांगलां तशें जाता केन्ना केन्ना मनस्थिती पण तेज्यात काय वायट ना मुख्यमंत्रीन सिच्युएशन सांबाळून घेतलें आयज गोवा मेडिकल कॉलेजात डिसिप्लीन म्हणटा ते केन्नाच कॉम्प्रोमायज जावपाक दिवचो ना डॉक्टर आयज आमच्या गोवा मेडिकल कॉलेजात प्रायवेट प्रॅक्टीस म्हणटा ते बंद जावंक जाय आनी प्रायवेट प्रॅक्टीस दिवपाक आमी जे कोड ऑफ कंडक्ट जे रुल्स आसा ते स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट करपाचे आहा तुजे सपोर्ट आहा न्ही ते करपाक काय हांगा डॉक्टर सॅलरी घेवची आनी भायर वचून ते मागीर प्रायवेट प्रॅक्टीस करचे तुजें कितें आहा लिडर ऑपोजिशनाचे ते बी करपाक जाय आनी दुसरी गोष्ट हे जे डिसिप्लीन आहा कदाचित काही गोष्टी मनशा कडल्यान कदाचित एक एट दॅट मोमेंट कितें जावं येत पूण त्याच बरोबर पयर म्हाजे स्वताचे वडिलांक हांवें मुख्यमंत्रीक त्या दीस सांगलें रातचे जेन्ना जाल्यार आमी गोवा मेडिकल कॉलेजानूच व्हेले आमचेच डॉक्टर गोवा मेडिकल कॉलेज डॉक्टर गुरू प्रसाद बी ताका ट्रीट करताले म्हणजे तितको विश्वास म्हाका जेन्ना आहा गोवा मेडिकल कॉलेजान एमर्जन्सी लायफ सेविंगाचे आहा तेन्ना हांव गोवा मेडिकल कॉलेजानूच वयता पयर फ्रांसीस सार्दिनाची मिसीस बरी नाशिल्ली म्हाका खबर नाशिल्लें इट वॉज प्रिटी बॅड So basically, everybody has faith in the system, and I am grateful to the Chief Minister for his support for each and every aspect of this particular.